सांगात आजून बापा तुझे समोर आठवच्या खूप खान दावडाव आमचो जिन्येंक कोरपेन केलाय सात खान पविस्नानान तुझी भुरगीं जाल्याव पवित्रत्म्याच्या देण्यान बोरल्या पवी सभेचे सांदे जाल्या पवी जावच्याक तुजे लागीं सरल्या सांगात आजल्या बापा तुझे समोर आठवच्या खूप खान दावडाव आमचो जिन्येंक कोरपेन केलाय सात खान बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या आस्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचे एकवाल तुमचे सवे आसू तुमचे सोवे आसू जेजू ख्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देव कितें सांगता तें आमी आयकूंक जाय मनीस कशें चिंता तशें देवान आयकुचें न्ही कित्याक देवान आमकां तसो मोग करून तसो पाटलाव करच्याक आपल्या सारक्याचो आनी रुपाचो जावन रचला ह्या दिशेन आयची वाचपां आमकां देवाचें उतर आयकून भावार्थाची मेटां सोडूंक उलो दिता ह्या आमच्या पयणार देव आपल्या अगणित मोगान आमकां आयकता कित्याक तसो शब्द ससनाक बाळटा देखून मोगाच्या न्हू आमच्या जन्मयाचेर केदींच हुंदवून रावचें नाका देवाचेर हुंदवून भावार्थाची मेटां सोलोवंक आनी ताका मानवूंची भुरगीं जावच्याक जाय असची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया मोगाचे न्हू आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी ह्या शुक्रारा पयत काळजाक आमी मान करता तशें पयत मिसाचें बलिदान दिसच्या पयत काळजाक त्या मानाक आमी पिता तशेंच हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आमकां समेत आयती करुया आमचे उणेपण ओळखून घेवन येजूचे भोगसेने मागून सांगात आमी म्हणुया हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगीन सुदां संवसार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सपदिदा देव आमची काकूत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावों आमेन Somiaka kluska Somiaka kluska Krista ka klutka Krista ka klutka Somiaka kluska Somiaka kluska प्रार्थना भूकणवळ्या बापा तुझ्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या उद्रेगांनी आमची काळजां पेटय अशी आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जावं आनी ताचे सासणीक सडून आमकां वांटो मेळ्ळो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पळयता तुमच्या एकपणान जितेन राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप जोशियाच्या पुता जुदाच्या राया जेहोयाकिमाचे राजवटकेच्या आरंभाक
जेरेमियाक सर्वेस्पराचे हें उतर पावलें. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता त्या जुदाच्या शहरांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्यान तीं सगळीं उतरां सांग. एक पूण उतर सुकयनाका. एकादा वेळा तीं आयकतलीं आनी हरेकलो आपली खोटी साल सांडटलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या खोट्या करण्यांक लागून तांचेर हांवें धाडोवंक चिंतलेलीं ती विघ्नां हांव धाडचो ना. तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें तुमकां दिलां त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे तुमी चलना जाशात जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतून धाडलेल्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांच्या उतरांक कान दिना जाशात जाल्यार, पूण तुमी तांकां कान दिवंक ना. शिलोक हांवें केलें तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी पृथ्वेच्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शहर एक शिराप जायशें करतलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमिया ही उतरां उलयनासतना याजकांनी, प्रवाद्यांनी आनी सगळे परजेन तीं आयकलीं. जेरेमियान सगळे परजेक सर्वेस्परान ताका सांगून लायलेलें तें सांगून जातच याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हळें, तुवें मरोंक जाय. हें मंदीर शिलो भशेन जातलें आनी हें शहर निर्जन जातलें. अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक प्रवाद केलोय? आनी सगळे परजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियाक वेडो घालो. देवाचें उतर हें, देवाचे वडोवकार. तुज्या अगणीत मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या अगणीत मोगान म्हाका आयक देवा. म्हज्या माथ्याच्या केंसां प्रास चड आसात, कारण नासता म्हजो द्वेश करतात ते. बेस्टीन्स म्हज्या आंगार पडटा तांकां आडावंक म्हजी बावड्याची सकत पावना. हांवें काण उरूंक ना तें दी म्हळ्यार खंय जावन हांवें दिवचें. तुज्या अगणीत मोगान म्हाका आयक देवा. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां, तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक परकी, म्हज्या दायच्या गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज, तुका केणटेल्यांचो केपडयो म्हजेर पडत आसात. तुज्या अगणीत मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस्परा. तुज्या अगणीत मोगान आयक म्हाका देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. तुज्या अगणीत मोगान म्हाका आयक देवा. Hallelujah, 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 Hallelujah. सोम्याचो शब्द ससनाक बाळटा, हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस पाव तुमचे सवय आसूं. तुमचेही सवय आसूं. मातेव पोमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या मान शरापाती आयलो थंय तांच्या सिनेगोगांत ताणें दिली शिकवण आयकून वीज जाल्लो लोक म्हणटलो, खंय जावन म्हाका ही जानवळण्या सऱ्या करची ही पदवी वो सुतार असो पोत न्हय. मोरी म्हणटा ती हाची आवय न्हय, आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय. हाच्यो भयणी सकट आमचे मदें आसात न्हय, तर हाका हे सकट खंयचे आयले. अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजू तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार ही सन्मान चुकाना. आपल्या माय गांवांत आनी कांशा कुटुंबांत ताका तो मेळना. आनी तांकां बोवात नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड आश्चर्या केली ना. देवाची उतर ही.
वाखणी तुका क्रिस्ता शुभचुतने बुक्समची सर क्रिस्तई म्हज्या मोगाची न्हू हर एकल्यांगी एक ना एक नवें जावंक जाय आपल्या जिवितांत कित्याक आमकां पयलेंचे पोरणे ह्या सदांचे जाल्यार मस्त बेजारय जाता त्या खातीर ह्या नव्या जावंक खातीर आमी सर्टन सगळे अत्रेकता सगळ्या आमच्या जिवितांत आमकां जाय एक क्रिएटिविटी म्हणटा आमी ह्या नवे चिंतप जावं पुरो नवे संगत्यो जावंक पुरो आनी आजकाल आमचे तरणाटी चड आनी चड मिडियाक वचून कितें थंयचो नवेसो मेळटा पळयतात आनी पोरणे कितें तांकां नाका जावं पुरो खाण जावं पुरो वस्त्र जावं पुरो तांणी करची फॅशनां हे सर एक ना एक कित्याक एकच तराचेर गेल्यार कोण ना की लायक ना तशेंच आमच्या संबंदांनी तशेंच संबंद आमकां चड आनी नवो करूंक जाय पोरनो संबंद थोडे फावटी आमकां बेळशेता ओर आमशेता ताका आमकां नवीन नवीन फ्रेंड्सां जाय ही एक चिंता पळय तशें म्हणटा आसतना आमकां चड संसाराचें खंयचेंय नाका आनी आमी जावन आमच्या जिवितांत संसाराचें जिवीत ह्या कोणेय आमकां चड फॅमिलियरी जावंक नाका कित्याक आमी इश्टगत करता आसतनाय आमकां सांगता थोडे फावटी जागोण दितात चड लागीं वचनाका चड फॅमिलियर जायनाका कित्याक वी ऑल नो फॅमिलियरिटी लिड्स इन टू कॉन्टेम्प्ट म्हणटात म्हळ्यार चड आनी चड तुका वळख जाता जाताना थोड्या फावटी तुजे थंय तिरस्कार स्वभाव बसता ही आमच्या भौतीक जिवितांत आत्मीक संतीन अशेंच घडटा आत्मीक संतीनी आमकां चड आनी चड आतां सादांचें जाला आमी करचे चड मागणी जावं पुरो आमची रितीरी जावं पुरो आमचे नव्यान जावं पुरो आमी करचो तीर कितेंय पुरी आसा हे चड आनी चड आमकां संवयचें जाला आनी तें संवयचें जाल्ल्यान आमकां तातूंत कितेंच एक बरेंपण लाभना म्हण येत एका वाटेन कित्याक आमची घरची मागणी आमी पुरो आमी नियाळ केल्यार आमी कशी करता आमी सहज जाणा जावं पुरो आमचें मिसाचें बलिदान आमी भेटूंक येता आसतना खंयच्या अर्थान आमी येता कितलो आमकां संतोश येता कितलो आमकां एक बरेंपण एक जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवचो तो संतोश आसा की म्हळ्यार एक सवाल कित्याक आमच्या भुरगे जेन्ना आमी येता आसतना आमच्या इगर्ज व्हडली आसा कित्याक आमची इगर्ज व्हडली पूण आमची थोड्या फावटी बसची रीत पळयत आसतना येदी व्हडली इगर्ज आसलेली मुखार येवंक आमकां भारी आळसाय कित्याक मुखार आयल्या म्हणटा कितें एक जावं पुरो कारणां सुमार आसात पूण जर तर जेजूच्या मोगान येता एकलो न्ही जावन ताका समजता मिसाचो अर्थ कितें कशें आमी एका कुटुंबा बरी सांगात घेवन ह्या तरेन येवच्या त्या वर्त्या जेजूक मान करून जाल्यार आमचे थंय अत्रेक मोग आनी तशेंच संतोश आसा ताका हर एका मिसाचे पयल्या मिसाचे आमी संतोशान आयल्यावंगी आमी दिनवाशी काळजान आयल्यावंगी कित्याक हे दिनवाशी काळजान संतोशाची काळजी ना जाल्यार आमकां मिस व्यर्थ जाता कशें आमी मार्केटीक वता आसतना मार्केटान खाली हातांनी फाटी येना कितें म्हणी घेता पूण हे मिसाच्या बलिदानान आमकां कितें मेळटा आमकां आमी येता आनी पाद्रा थंय मीस करता आमी कशें वांटेली जाता म्हणल्यार मुख्य आनी जेजू आमच्या काळजांत येता आसतना कशें ताका आमी स्विकार करता आनी तो जेजू आमच्या काळजांत आयल्या उपरांत कशें ताका घेवन हांव घरा येता हे सर संगत्यो आसात मोगाच्या भावा आनी भयणी कांय खातीर नामक्यो वचचें म्हळ्यार मिसाक आयलो आमच्या मती संतोश जालो आज मीस आयकलें जालें म्हजें मीस आयकना मिसांत कितें आमकां फळ जायची तशी आमची घरची सगळी मागणी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबान आमी करची मागणी आज कितेंच आमी अर्थ करनासतना मोग घालनासतना आमी करता कित्याक कितेंय आमी मोगा शिवाय केल्या शिवाय तातूंत आमकां मस्त बरेंपण मेळना आजकाल एक सदांचे रजर आसा म्हाका मस्त राग येता फादर केदो तो राग येता वो ह्या दिसांनी फादर कितलीं वर्सां जालीं तुका कासा जावन एक 20 वर्सां जालीं वय आतां चड ताका हांव एक विचारचें ताका सवाल राग येता जाल्यार कितें उणें आसा कळीत तशें मोग उणो जाला पयलींच्या टायमार तुमी खाजा जातास एका वर्सा 2 वर्सां कितलो मोग आसा तांणी कितेंय केल्यार बरें भुरगीं ल्हान भुरग्यांक आमकां भारी खोशी तांणी काळें केल्यार आमकां कितें आमचो मोग पूण व्हड व्हड जाताना तांणी खालें केल्यारय आमकां राय जाता तशेंच घोव बायलां मदें संबंद तसोच जाता चड आनी चड संबंद जाता आसतना इराराय चड जाता एका टायमार कितेंय केल्यार बरें लागचें आतां आमकां इराराय जाता कित्याक म्हळ्यार मोग इल्लो उणो जाता तशेंच आमचे सगळे जिवितांत खंयसर मोग उणो जाता थंयसर कारांदाय चड जाता आनी त्या खातीर आमी जायते जाणांक पयस पयस लोटता कित्याक थंयसर मोग उणो जाता तशेंच आत्मीक जिवितांत तशेंच मागण्यांत
मुसळ म्हणटा म्हाका जेम येता फादर कितें डिस्टर्बन्स जाता कारण काले कारण खंयचेंय ना कारण मोग ना मोगान तूं मागण्या करूंक येताय तर त्या तुका त्या मोगान तुजे कोणा कडेन संबंद येताय तूं कोणा कडेन उलोवंक येताय कोणा तुका गरज आसा म्हूण समजल्यार मोगान येता आसतना आमकां न्हीद येना आमकां आळसाय भोगना आनी आमी फुल्ल रितीन आमी भाग घेता हें जावन आसा जेजून आमकां सांगचें कित्याक आयच्या वांजेलान तो सांगता ताका निराकारणी मेळ्ळी कित्याक तो फेमिलियर जालो लोक म्हणालो ओ खंयच्यान आयले कितें आयले आमकां तसली निराकारणी आसची ना पूण आमच्या कुटुंबांनी आमी सदांचे जावन नजो पूण नवें म्हळ्यार नव्या मोगान जियेजय कित्याक नवें करूंक आज चड जायना आमकां कित्याक आतां मिसाचें बलिदान आमकां चड नवें करूंक जायना कोण पात्रां मीस करता म्हणल्यार मुख्य न्ही हांव कशें पात्र घेता ह्या मिसान तें मुख्य त्या खातीर खंयचो ह्या पात्राचें मीस बरें ह्या पात्राचें मीस बरें तें बरें आमचें काल्पनीक पूण जेजू तस्सू उडो तस्सू आमी घेवचो जेजूय तस्सू पण उतारी तेच कित्याक उतारी बदलना जेजूय बदलना पण आमची मोत बदलता आनी अशें आमी आमचे जायते फावटी संबंद करता तशें करूंक नजो आमच्या जिवितान कोणूय जावं दी कितेंय आमी करता मोगान करया आनी त्या दाळचार पळया तसो फळ कसो येता असो फळू मोगाचो फळू आमकां हर एकले की जेजू दिवन दिवन मागया आमेन. जीवन मुझे सुनिया बोलते देने माका संसारिया पोइना जावे करे बलिदान बात की जीने मुझे नैना बेटों कशे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे म्हणजे मोगाच्या आमी बेटींचे बलिदान सपतिता देव बापाक म्हणतात असले जावं म्हण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकणी भू दयाळ बापा उतरावरत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय ताच्या संपूर्ण बलिदानान ताका एकवटून आमी तुका मानतात असले देणे जावंक निर्मी हे आमी मागताव तुझ्या पुता जेजूची नवी सर्वेस पाव तुमची सवय आसूं आमची खाळ जावं उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन मसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पद ससनाच्या देवा सर कडेन सर तुवें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो उगडलेल्या ताच्या कडवळांतले वावले रागात आनी उदक जिवी दितल्या संस्काराची पवी सभे फुटली झर सडोणेचे झरींत संतोशान ताण भगोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजान सडोंदार सगळ्या मनशांक आपयता देखून आतां दिवदूता भक्ता संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळपराचो सर्वेस पावतो सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओम सरी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नावांतल्या तुका जय ओम सरी तुका जय जय. बापा खरंच तो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्यात धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस्ट मरून सचुंग्याच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची.
तेच परीच्या वाढत असताना खास घेतली तुका रुपयान दिन वसलो ती आपल्यास सांग दिली आणि म्हणले तुम्ही समेज घेयात आणि हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि ससनी करारचे हे रगत पातकांचे बोक्षेने मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेत मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उडसा करात. Bhavat Sagut Pagatuya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पूर्ण जीवनपण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बाप्पा ज्यूच्या माणसांनी पुन्हा जीवनपण समी भक्तीपणी बुडास करता आणि व जिवीत सवुंडो आणि सोजिका चुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वचतां आनी जिची कुराक आसा तेल्या आमकां समेस्तांक पवित्र एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेळ्ळ्या तिथे आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगंतेत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरी देवाची माये संगती भगवान तुझे तिजो पती भगवान धर्मभूत आनी सरकाळी तुका मेळबाऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा घुमूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Jesu orvi, Dios Jesu singata, Dios Jesu tay. Povitat medjayik punan, so polvedal bapa. So vandanani vaibhav tuka, sasna cha sasna. Amen. जिसं शिकल्या मागण्याद्वारे दवाक मुगान बाप्पा म्हणून उलो मारूया. आमच्या बाप्पा सगींच्या तुझे नाम पवी जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सगळता तशी संतरान जाव. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमच्या शिताव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां काटाळणे करून दिवं नाका पूण वाटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वाटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भागड आमच्या सुरेंद्र जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशनांत तेल्यांक आमकां तुजे उदार ककुतेसर पातकांत सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सोटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण ते पयसुबेच्या भावा तेजे दीस घाल आनी तुजे खुशेपणान शांती दिनी कोटान सांबाळ जे ताणें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आनी सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती पाठोवया. शांती देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रागात आमी संगयता. ती आमची जत्यानी काय साडी ना जावं पण काकुतीन आमच्या आत्म्यात तशेंच कुडी भलायकेनी वकात दी. पळया वजन आसा जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक
आपण लबलेली आमी सुभागी सुम्याक उदरविचे भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली तशेंच कुर्रगत आमकां ससनाच्या जिविता पावूं आमेन. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू हांव तुका काळजांत घेता संतोषान तुझे मास्रगत चलता तुझे थंय जेजू आसाम एक जाता तुजेर सोम्या पातयेवन हांव रावता. जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर ह्या ठाण्याक तुका घेवंक सदां हांव आशेतां. म्हजो आत्मो तुका सदां न्हीद अत्रेकता तुका सेंगतो आतां लालयता. जेजू ये तूं काळजांत बिडार कर ह्या ठाण्याक तुका घेवंक सदां हांव आशेतां. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद अत्रेकता तुका सेंगतो आतां लालयता. प्रार्थुया. जेजूच्यानी आमच्या मोगाल बापा तुज्या मोगाच्या संस्कारान वांटो घेवन कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या परमीत काकोतीन ह्या संवसारान जेजूचे सारके आमच्या काळजांत खंयसय आनी सर्गाताच्या महिमेची भागीदार आमकां कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सो पदिदाव देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. Jezuच्या पातक्यान उसोनेच्या मोगान सगळे साच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे साच्या आमकां सांडू नाका. Jezucia Dew Karsa Warnita Jezucia Dew Karsa
गाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां भगवान क्रिस्तुची कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.